नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। 16 जानेर मेरेन प्रधानमंत्री मोदीचो मेळटलो अपॉइंटमेंट। सुदिनाच्या मायनिंग फ्रंटवाल्यांक आनीक एक उतर। 300 फ्रंटवाल्यांचो सुदिनाक घेराव। आरक्षणाचेर मोदी सरकाराचो मोठो निर्णय। अनारक्षित अर्थीक मागास सवर्णाक नोकऱ्यो। शिक्षणात 10% आरक्षण। आरक्षण पावतले 60%। संविधानीक दुरुस्तीची गरज। बुधवारचो भारत बंद मोडूंक एस्माचो उपाय। गोंयांत परिस्थिती हाताभायर वच्ची न्ही म्हूण पॅसेंजर बसी फेरी सर्व्हिसीक गृह खात्यान जारी केली एस्माची ऑर्डर। पेडणे कासारवाळ्या मोपा पुनर्वसणूक कॉलनीत नव्या घराचे स्लॅबाचे कपचे लागले कोसळूंक। वंटीक छपरांक वेरो। बांदकाम सब स्टँडर्ड। फामिली मागता नवी 1+1 घरां। काँग्रेसीचो लढो मनोहर पर्रीकारा आड न्ही, मुख्यमंत्र्या आड। विजयाची आयडियोलॉजी म्हणल्यार सत्ता। लोकांचो विश्वासघात केला तांचे कडेन युती ना। गिरीश हेड ऑन। मुरगांव अतिक्रमण हटावाचो बोवाळ। पालिका पिट्ट म्हूण फळभाजीवाले रस्त्यार। मार्केट बंद दवरपाची शिटकावणी। सीओ म्हणटा एक्शन कायदेशीर। बोवाळाक अर्थ ना। सोळा जानेर मेरेन प्रधानमंत्री मोदीचो अपॉइंटमेंट मेळटलो। मायनिंगाचेर कितें तरी निर्णय जातलो म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान परत एकदा आयचें प्रकरण फाल्यांर धुकल्लां। सोमारा सकाळीं शेकड्यांनी मायनिंग फ्रंटवाले मोर्चा घेवन घेरावाक ताचे घरा पावले। सुदिनान 16 जानेर मेरेनचो प्राज मागून तांकां धाडले। 16 मेरेन कांयच जायना जाल्यार 17 तारखेर परत ढवळीकाराक घेराव। तुमकां सांगलेलें कितें ना कितें तरी आमी तुमकां 6 तारखेपर्यंत सांगता। आतांच हांवें येवचे पयलीं प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक हांवें स्वता फोन केला। माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुखर्जी, देवाशीष मुखर्जी जी प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांत आसा, तिणें एश्युरन्स दिला आज प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांत येता। आज प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांत येता आणि प्रायम मिनिस्टराच्या माध्यमांतल्यान ह्या 3 ते 4 दिसांत 15 तारीख पर्यंत अपॉइंटमेंट मेळपाची शक्यता आसा। हांव एश्युरन्स घेतला तेजे कडच्यान की म्हाका खंयच्याय परिस्थितीत 20 मिनटां तांचो टायम जाय, एलॉंग वीथ 2 खासदार, 3 खासदार, त्यानंतर MGPचे मायनिंग एरियेंतलो आमदार आणि BJPचे मायनिंग एरियेंतले आमदार। आणि हे गोश्ट येता त्या 16 तारखेपर्यंत जातली अशी म्हाका दिसता। आणि त्यानंतरूच जे एश्युरन्स ताजे कडच्यान कितें मेळटा ते येवन तुमचे कडेन हांव एक आमकां कितें दिसता जाणा, विनंती करची अशी। फोटींग बाण कोण करता? खासदार करता आमचे। फोटींग बाण खंय? ह्या आमच्या खासदारांक मंत्री मिनिस्टरांक ते किंमत आहा काय ना? लोक बाबा तळमळटा। दुसरें कितें आतां गोवा गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्टरांकूच पटोवन दिता न्हू ते। श्रीपाद क्लोजस्ट आसतना ते दुसरे कडसून वचपाचे प्रयत्न करता, आपल्या तरेन आपल्या मनशा कडसून। काँग्रेसीचो लढो मनोहर पर्रीकारा आड न्ही, मुख्यमंत्र्या आड। तो मुख्यमंत्री पदावेल्यान देंवलो जाल्यार कोण ताका ज्या वाटेक वचचो ना। मात मुख्यमंत्र्याक प्रस्न विचारप हो आमचो अधिकार अशें विधान प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केलां। तो प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयतालो। विजयाची आयडियोलॉजी म्हणल्यार सत्ता, ताका लागून लोकांचो विश्वासघात करतल्या कडेन काँग्रेस युती करची ना हेंय गिरीशान स्पश्ट केलां। आमकां मनोहर पर्रीकाराच्या आरोग्या बद्दल आनीक तेजे लिडरशिपी बद्दल खूब आदर आसा आनीक ते आमी वेळोवेळ मागला। मनोहर पर्रीकाराचे हेल्था बाबतीन, तेज्या प्रायवसी बाबतीन आमकां कांयच प्रॉब्लम ना। आमी सारके सहमत आसा की तेजे फॅमिलीक तेका प्रायवसी जाय, तेका त्रास कोणें करपाक जायना हेजे पूर्ण सहमती आनी सपोर्टूय करतात। पूण आमी जे आवाज उठयतात, जे आमी सतयतात ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक, मनोहर पर्रीकाराक न्ही। मनोहर पर्रीकाराक हेजी प्रायवसी आसची, तो सुशेगाद रावचो, आमी ताका त्रास दिवपाक खंयच सोदना।
पूण आमी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारप हें आमचें, कारण गोंयचो मुख्यमंत्री होच राज्य चलयता आनी गोंयांक राज्यच ना, सरकारूच ना. सो हे सगळें आसतना गोंयचे इतले प्रश्न आसात, ते प्रश्न आमी कोणा कडेन विचारप? जे मुख्यमंत्र्या कडेन विचारप. जेन्ना मुख्यमंत्री हो मनोहर पर्रीकर जाता तो सोडना, फाल्यां जर मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो आनी तो जर कुशीक सरलो, आमी खंय मनोहर पर्रीकराक कितें विचारपाक सोदता? वयल्यान आमी डेली वच म्हणटा तो बरो जावं म्हणून. गिरीश आनीक विजयाचे वायटपण सोबची ना. म्हागेल्यान पर्सनली तेजेर वायटपण कांयच ना. जेन्ना तेणें लोकांक बिट्रे केलें, आमी लोकां बरोबर रावले. लोक जो आशिल्लो जेणे निवडून दिल्ले हांकां BJP विरोध म्हणून, लोकांक तेणें बिट्रे केलें. सो विजयाल्यान म्हागेले पर्सनल हें कांय ना. कारण तेन्ना जे लोकांक बिट्रे करतात तांकां आमी विरोध करतात. सो आमचो तेंचे कडेन जो विरोध आसा सरकारा विरोध आनी जे अलायन्स आसात तांकां लोकांचो विरोध आसा. केन्नाय गिरीश आनीक विजय एका प्लॅटफॉर्माचेर दिसपाची शक्यता आसा. आय नो दॅट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑलवेज रिमेन ओपन इन पॉलिटिक्स, बट पर्सनली विचारना इच्छा आसा. सी विजय एज अ पर्सन आनी हे आमचें अशें पर्सनल हें तशें कांयच हें नाशिल्लें. आमचे कितें डिफरन्सीस आशिल्ले ते इट इज अ आयडियोलॉजिकल डिफरन्स. विजयाली आयडियोलॉजी ऑफ पावर. सो आमची आयडियोलॉजी ही आमची काँग्रेसची आयडियोलॉजी जी आसा ती जंय पावर फर्स्ट येना, जंय पार्टीची आयडियोलॉजी ही फर्स्ट. बुधवारच्या भारत बंदा वेळार गोंयांत परिस्थिती हाताबाहेर वचची न्ही, अत्यावश्यक सेवा चालू उरच्यो म्हूण गोंयच्या गृह खात्यान एस्माचो उपाय काडला. सोमारा सांजे फुडल्या 6 म्हयन्यां खातीर एस्माची ऑर्द जारी केली. गोंयांत भारत बंदाक तेंको दितना ट्रेड युनियन्स आनी बसवाल्यांनी बसी बंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. बसी आनी फेरीबोटी चालू उरूंक जाय म्हूण गृह खात्यान बंदात वांटेकार जावंक सोदतल्यांक एस्मा वरवीं शिटकावणी दिल्या. पेडणे कासारवाळ्या मोपा पुनर्वसणूक कॉलनीत नव्या बांदिल्ल्या घरांचें बांदकाम सापूच सबस्टँडर्ड. वंटीक छपराक वेरो, विमानतळाक जमीन गेल्ल्या धनगरांच्या 14 फामिलींक ही घरां दिल्यांत. म्हयनो जाता म्हणल्यार स्लॅबाचे कपचे निखळूंक लागले. नवी माळयेची 1+1 घरां बांदून दिवची म्हूण फामिली आतां मागतात. दिल्ल्या घरांचे कायदेशीर डॉक्युमेंटूय अजून तांच्या हातांत पडिल्ले ना. गेल्या 15-20 दिसां पयलीं ह्या धनगर 14 फॅमिलींक घरां दिल्लेली. त्या घरांची आयज विजीट करपाक गेल्ले. काही लोकांची कंप्लेंट्स आसात ते अशे की जे वयलो जो स्लॅब आसा तो स्लॅब एंटायर कॉलॅप्स जाता, म्हणजे तुकडे पडटा सिमेंटाचे. आता सध्या आम्ही आता त्या गोठ्यान रावतो. गायींच्या बोकडांक दिला, कोणाक गायींक दिला त्या. आणि फाल्यां आम्ही ती बोकडां भितर घातली काय परत खेतूर रावतल्यो. झोपडी बांदून रावतल्यो, त्या म्हणत घर बांदून आम्ही झोपडी बांधून राहू, त्यांच्यानी घरा बांधून परत आम्ही येतो. आमच्या माथ्यावर पट्टले आले आमकां बाबा बाकीचं सगळं भरून दितलो कंपन्यो. मनीस कसो दितलो, मनीस देऊ शकना न्हू कोण पर देईना. तो कितें सांगतात त्या घरात ते सामान हाडा म्हणतात, ते फाल्याच खाली करा. पेपर अजूनही घरांचे देऊ, घरांचे ना आणि जाग्याचे ही त्यांनी मोडपाची. आमकां वयर काडून मेळटा तशी घरां आमच्या फुड्यान. आम्ही हांगासर आसा, आम्ही हांगासर केतुरे रावानी, आम्ही मांगरात रावतात तेतून म्हणा. ते म्हणसर आमच्या फुड्यात घरां बांदूंक जाय परत. नाल्यार ह्याच जाग्यार आमकां पयशे दिवपाचे 50-50 लाख आम्ही बांदतो ह्याच जाग्यार. आयज पाणी ना, पाणयाचे करता म्हणून सांगला पाणयाचे अजून कितें ना, रस्त्याचे करता म्हणून रस्त्याचे कितें ना. आम्ही रावपाचे घेतून धुळीन रावपाचे. 15 लोक आहेत, 15 लोक एका घरान 15 3 फॅमिली अशी आसा. रेशन कार्ड सेपरेट आसा आणि एकूच घर दिलं आमकां आणि एकच गोठो दिलो. आणि आमचे गायी आहात आणि बोकडा आहात, तर तांकां बांदपाक आमकां जागा ना. आमी आतां कितें करपाचे? कसली घरां दिली आमकां? इतके लाख मोडले, करोडांनी खर्च केलो म्हणटा आणि घरां दिली म्हणटा. ते आतां पडून जर मेले जाल्यार कितें फायदो आमचो? ते एकाच घरात चिराळे पडले काय सगळ्या घरांचो प्रॉब्लेम आहे. कोणाचे दार लागना, कोणाचे दारां फुटली, कोणाचे कासलेटी उगडले, कोणाचे भेकाळे गेले, कोणाचे आता ही पडटा. आता सुरुवात झाली. आता म्हाका दिसता ही सगळीच पडटली. आमदाराकडेन गेल्यार तो खंय घरां 20 लाखांक घेवपाची ऑफर दिता. बाबून सांगल्या काय सांगल्यान? 20 लाख दिता म्हणाल्यावर म्हाकाच दिया घर. होय सांगल्या सारख्या. तुम्ही त्याच्याकडे गेल्लेले? गेल्लो आम्ही त्याच्याकडे गेल्लो. आम्ही भाड्याची कडे म्हटलं पैसे तरी आमकां दितलो, घरातला सामान हाडला नो. त्याच्यात तुम्ही जे गेल्ले काय सांगलं तुमकां? त्यांना सांगला कित्याक तळमळटा तू?
म्हणूंक लागलो कित्याक तळमळटा तूं तूं येदू व्हरून तूं बंगलो दिला अख्ख्या गोंयान ना बंगले तसले तितकेच म्हणूंक लागलो तुका नाका जाल्यार 20 लाखांक दी विकताय तूं. 28 नोव्हेंबराक मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ल्या 14 फामिलींक पेडण्या कासारवंड्या पुनर्वसणूक कॉलनीत घरां दिल्ली. मोठ्या दबाज्यान सुवाळो जाल्लो. एक पावस सुद्धा गेलो ना ही परिस्थिती. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. आरक्षणाचेर मोदी सरकाराचो मोठो निर्णय. अनारक्षित अर्थीक मागास सवर्णांक नोकऱ्यो आनी शिक्षणांत आतां 10% आरक्षण मेळटलें. आरक्षणाची मर्यादा 50% वयर वचून 60% तेंकतली. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सरकाराचो मोठो निर्णय. निर्णयाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान सोमारा मान्यताय दिली. आरक्षणाचें प्रमाण वाडोवंक आतां सरकाराक संविधानीक दुरुस्ती करची पडटली. घेव एक कमर्शियल ब्रेक. मुरगांव पालिकेन अतिक्रमणाचेर ॲक्शन सुरू करतनाच फळभाजीवाल्यांनी आवाज सुरू केलो. पालिका पिट्ट म्हूण बाजारकार रस्त्यार. असल्यो गजाली चालू उरल्यार मार्केट कायमचें बंद दवरतले म्हणून शिटकावणी. सीओक विचारल्यार तो म्हणटा हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय चलता. मुरगांवाच न्ही बाकीच्या शारांनी पालिका मोहिमेक लागल्यात. पसरकार बोवाळा मारता ताका अर्थ ना. आता नुस्तें मार्केट रे बिंदास बसता ती फुटपाथ न्हू सांगू रस्त्यार डांबर रस्त्याचेर येवन भायर बसला तर तांकां काडपाक येना. तर हांगा आमची दुकान आसा आमच्या दुकानाचें लायसन आसा तर आमकांच कितें काडटा गाडे बिडे कितें काडटाय तेकोन आमी छत्री लायला दुकानां तेकोन भायर काय रावना. कितें लायला शेतय त्यो तो आमचो माल वतान गरम जावन तो माल कुसता म्हूण लायता आमी छत्र्यो. ही कोण ती मॅडम येयला पळय एटीओ दादागिरी केल्याशें करता आनी छत्र्यो बित्र्यो काड म्हणटा छत्री काडून भरून व्हरता. आमकां मार्केट बांदून दिया न्हू आमकां मार्केट बांदून दिया न्हू आमी पयशे भरना म्युनिसिपल टॅक्स भरना आमी सगळो भरता आमी. अशें तर जालें न्ही ही जर परत सोदपाक लागली आमी मार्केट हेचे फुडें ओपन करचें ना. See, I don't see there is any harassment. In fact, they are trying to obstruct the public pathways. There are several directions and we have been repeatedly after them, requesting them to be in the line, but they are not doing this thing. One day they are doing, second day they are coming back. High Court directions are there. Now this has been followed every year, municipalities. This is not the only municipality. Throughout all the municipalities, these drives are being conducted. जायते वेंडर जे हांगा आसा तांच्यांनी रस्त्यार येवन बोवाळ घालून आयज तांच्यांनी डिसिजन घेतलें की हे अख्खे दीस आयचे दिसाक हे मार्केट तांच्यांनी बंद दवरलां. तांच्यांनी सांगलां की हे जरी कंटिन्यू करत म्युनिसिपालिटी आमकां चड सतयत जाल्यार हे मार्केट खंय सदांच बंद आसतलें इतलें म्हणून सुटावो जायना. प्रुडंट मिडिया खातीर वास्कोच्यान विक्रम नायक. काणकोण काट्याबागांत न्हंय कुशीक एकलो फॉरेनर बेकायदेशीर शेक चलयता. गांवांक उपद्रव करता म्हूण बोवाळ. पंचायतांनी कागाळ करपी लोक शेकार पावलो. फॉरेनरान तांकां आडायले. मिडियाचेरय खंय हात घालूंक गेलो. लोकांनी त्या शेका आड कागाळ केल्या. 1500 भितर कोणेच एक्शन घेतली ना जाल्यार लोकूच खंय शेक मोडटले. मंगळारा पंचायतीन ह्या इश्यूचेर खासा बसका दवरल्या. काणकोणा काटेबागात फॉरेनराच्या बेकायदेशीर शेकाचो इश्यू जाला. थंय नाका नाका तसले फॉरेनर येतात. तांचे नाका नाका ते धंदे. शेकाचो गांवाक उपद्रव जाता. त्या शेका आड थंयच्या 100 लोकांनी सयो मारून बीडीओक कंप्लेन केली. बीडीओन पंचायतीक इन्स्पेक्शन करूंक लायले. फॉरेनर खंय चडूच दादागिरी करतात. मिडियाचेरूय हात घालूंक पावलो. जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना तेणें इतलो तो आक्रमक जालो मिडियाच्या कॅमेराचेर सुद्दां हात घालपाचो तेणें प्रयत्न केलो तरी पूण आमी कवरेज केली. I don't sell. This is like a private property, so I have my private guest, and this is not for outsider people. So no, but you have a website which is advertising that this is for. You have a website, yes, website, right? absolutely. Commercial activity. It's commercial, but this is mostly a private place for the private guest as well. It's not open to everybody, and I certainly don't want to disturb the locals. स्वातंत्र्य सैनिक आल्फ्रेड अफोन्सोच्या घरात हो शेक चलता म्हूण लोक चड बेजार. आनी आमकां जाय फकत आमगे वाड्यार हें नाका. आमी जायते फावटी चोयला हार्ट बॅड डे चोयलाय, हंट चोयलाय, गेस्ट चोयलाय, बार रेस्टॉरंट ह्यो सगळ्यो एनओसी ते कोण दिलाय. रातचे 3 रोडाचेर सिगरेट मारीत भोंवताय. पिकनिकान हिंग नागडी भोंवताय रातचे. कळ्ळें हें आमगे हिंग विलेजीक कोता येवपाना. हें 2011 सावन चलता. पंचायत खंय न्हिदला सांगाय तुमी म्हाका. पंचायत खंय न्हिदला काय पंचायत खाता. रिवर पॉल्यूट ड्रेनेजाचे 2-4 टॉयलेटीचे पायप रिव्हरीन लायलाय. तो रेक्कल व्हील आल्फ्रेड आफोन्स
हांगा रावला, हांगाच तो हांगचा तो भायर पडलो. ह्या रोडाक तागे नाव दिल्लें आसा आनी अशे घरात आतां हे असले धंदे चलतात. तेच्या घरात हेचेर आमगेली भुरग्यांचेर किती मेसेज वता. पण विदाउट टेकिंग एनी लायसन ही इज ऑपरेटिंग द बिझनेस. येस, विदाउट एनी लायसन्स. लोकांनी शेका आड करूंक जाय थंय सगळे कंप्लेनी करून जाल्यो. 15 दिसां भितर कसलीच एक्शन जायना जाल्यार लोक खंय स्वता शेक मोडटले. जोन ऑथॉरिटी पासून कोण नाही जाल्यार आमी विलेजर करतले, एक्शन घेतले. तेका आमी आनी 15 दिसां टायमींग दिताय. आतां 15 दिसां टायमींग दिताय. 15 दिसां मदें तेजे वयर कितें तेमी करचें काण उडोवचें. इतलेंच आमची मागणी. कंपेल करनाका, कायदो हाताक घेवपाचो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.